ताळगाव पठारावेल्या कोयराच्या राशीक लागिल्लो उजो कंपाऊंडा भितर पावतनाच फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून उजो पालयलो. कॉल येतून आमी इमिजिएट आमी टर्नआउट केलो. टर्नआउट करून हांगा पावले आमी स्पॉटाचेर पावतकशी आमी नोटीस केलें की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कंपाऊंड भितून थोडो उजो पेटलो आनी कंपाऊंड भायरूय पेटलेलो. तसो तो उजो हांगा गार्बेजचो प्लांट आहा पळय त्या कंपाऊंडा भितून सरलो आनी थंय उजो पेटपाक लागलो. आमी हांगासर सद्या 2 गाडी मारून सद्या उजो पालोवन इमिजिएट आमी फायर कंट्रोल केलो. आतां सद्या उजो कंट्रोल आहा. कॉज म्हाका आतां नक्की सांग, पण म्हाका दिसता ते ग्रास भायरसून कोणी उजो घातलो आसलो. तो उजो लागत फुडें येयलो आनी तेजी किट्टी ह्या गार्बेजच्या प्लांटाची कैराक पडली, गार्बेजीक पडली आनी तो गार्बेज मागीर उजो पेटलो. सरपंच म्हणटा उजो लागप नित्याचेच. हो पळय आतां उजो लागला न्हू, तो खरें म्हटल्यार भायले लोक कोण तर आमी नकळो पुणून भायर उजो लायता. हांगा तांकां उजो लागना, कित्याक आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी सेक्युरिटी गार्ड आसा, ते चॅकींग 24 वरां आसता. पूण भायलो लोक भायर उजो लायता तोच उजो मागीर भितर येता. सो आमकां उजो लागला म्हणटा आमकां इन्फॉर्मेशन दिता आमी येता. पूण ताळगावाक कोयरा विल्याचो प्रकल्प घालचो म्हूण खंय पंचायतीन सरकाराक प्रस्ताव घाला. ना पर्मनंट सोल्युशन एक्चुअली कितें आमी सालेगांव ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डंट लागला आनी आमचो MLA की ऑलरेडी ट्राय करता की ही गार्बेज सालेगांव डिस्पो आनी आमी कॉरस्पॉन्डंट जे आसा. पूण आजून आमकां पोल्युशनाचो रिपोर्ट मेळूंक ना. आमी ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डंट घातलेले आसा आनी आमी ऑलरेडी डिमांड केलो आसा गव्हर्मेंटाक की हांगा प्लांट घालचो म्हणून, गार्बेज प्लांट फॉर ओन्ली फॉर तालेगांव पर्पज. सो इट इज इन द प्रोसेस. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी निलेश परवार.